दीस शुक्रार फेब्रुवारीची 28 तारीख 2025. पहिले वचप सिराक प्रवादाच्या पुस्तकांतले वचप अध्याय 6 वळ 5 तावन 17 पर्यंत. मोगाळ उतरां इश्टांची संख्या वाडयतात. मायपासी जीब इश्टागतीचे प्रणाम चडयता. तुजे वळखीचे मनीस जायते आसूं, पूण तुका बूद दिवंक हजारां मदल्या एकल्याक वेंचून काड. तूं इश्ट जोडूंक सोदताय जाल्यार पयलें ताची परिक्षा कर आनी ताचेर विश्वास दवरूंक धडवड नाका. कित्याक कोण मनीस आपल्या फायद्याक लागून इश्ट जाता, पूण तुज्या आकांताच्या दिसा तुजे सवें तो आसचो ना. कोण मनीस इश्ट आसलो तो दुस्मान जाता आनी तुका लजेक घालूंक तुमचे झगडे परगट करता. कोण मनीस तुज्या मेजार बसून इश्ट जाता, पूण तुज्या आकांताच्या दिसा तुजे सवें तो आसचो ना. तुज्या सुखांत तो आपुणूच तूं म्हणून लेखतलो आनी तुज्या साकरांक फळमायतलो, पूण तुजेर विघ्न येता जाल्यार तो तुजे विरोध रावतलो आनी तुजे मुखलो लिपतलो. तुजे दुस्मानातावन पयस राव आनी तुज्या इश्टां विशीं सत्राय घे. एक विश्वासी इश्ट एक घट्ट आसरो. जाका तो मेळटा ताका एक दिर्वेंच मेळटा. विश्वासी इश्टा तितली मोलादीक वस्त ना, ताचें मोल करूंकच जायना. एक विश्वासी इश्ट जिविताचें वोकात. सर्वेस्पराची भिरांत आसलेल्यांक तो मेळटा. जो सर्वेस्पराक भियेता तो खरें इश्ट करता, कित्याक जसो आपूण तसो ताचो इश्ट. देवाचें उतर हे देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 119, 12 आनी 16, 18 आनी 27, 34 आनी 35. श्लोक. तुज्या उपादेसा प्रमाणे सर्वेस्परा म्हाका आसलय. तूं सर्वां प्रासवन दिवन सर्वेस्परा, तुजी विधी नियमां म्हाका शिकय. तुज्या कायद्यांचेर आसा म्हजो संतोष. तुजें उतर हांव केदींच विसरचो ना. श्लोक. तुज्या उपादेसा प्रमाणे सर्वेस्परा म्हाका आसलय. उघड म्हजे दोळे, तेन्ना तुजे धर्मशास्त्राची विचित्रां हांव देखतलो. तुज्या नियमशास्त्राची सारकी वाट म्हाका दाखय, तेन्ना तुजी अद्भुत कार्यां हांव नियाळतलो. श्लोक. तुज्या उपादेसा प्रमाणे सर्वेस्परा म्हाका आसलय. तुजे धर्म पाळूंक म्हाका शिकय, तेन्ना सगळ्या काळजान हांव तुका पाळतलो. तुज्या उपादेसांच्या मार्गान म्हाका चलोवन व्हर, ताचेर आसा म्हजो सगळो संतोष. श्लोक. तुज्या उपादेसा प्रमाणे सर्वेस्परा म्हाका आसलय. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. तुजे उतरस सत सोम्या, सता वरवीं तूं आमकां पवित्र कर. सर्वेस्पराक जय जय. शुभ वार्ता. सामार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 10 वळ 1 तावन 12 पर्यंत. जेजू थंय तावन भायर सर जुदेया प्रांतांत आनी यॉर्दान न्हंय पलतडीच्या गांवांक आयलो. हांगा लोकां जमे ताच्या फाटल्यान आयले आनी ताचे सवये प्रमाणे तांकां तो शिकोवंक लागलो. तवळ थोडे फारिजेव ताचे सरशी येवन ताका पारखुच्या इराद्यान अशें सवाल करी लागले. एक दादल्यान आपले बायलेक सोडयेतवे. जेजून ताका फाटी सवाल केले. मोइजेन तुमकां कितें फरमायलां?
तांणी जाप दिली. वेगळ्या शाराची चीट बरोवन दादल्यान बायलेक सोडयेत म्हूण मोइजेन रजा दिल्या. पूण जेजून तांकां सांगलें, तुमी असल्या संगतींनी तुमचे खुशेचे म्हणल्या खातीर ताणें तुमकां हो कायदो बरोवन घाल्लो. तरी पूण रचनेचे सुरवेर तावनूच देवान तांकां दादलो आनी बायल करून रचली. ह्या कारणा पासत एक मनीस आपल्या बापयक आनी आवयक सोडटलो आनी आपले बायलेक एकवटतलो. तीं दोगांय एक जातलीं. देखून ह्या फुडां तीं दोगांनी बगार एकच. ह्या पासत देवान जोडिलां ते मनीस मोडिना जावं. आनी ते सर्व घरा आसतना शिसांनी परत्यान त्याच विशयान जेजू लागीं सवाल केले. तांकां ताणें सांगलें, जो कोण आपले बायलेक सोडून दुसऱ्या लागीं लग्न जाता तो आपले बायले विरोध प्रद्वार आदारता. तशेंच जी कोण आपल्या दादल्याक सोडून दुसऱ्या लागीं लग्न जाता ती प्रद्वार आदारता. देवाचें उतर हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. देवान हर एकल्याक जाणवाय दिल्या, तालेंतांनी सोबायलां. ताच्या मिसावांत वांटेली जावच्याक, देवाचे रास शांती समाधानाचें करच्याक, एक कुटुंब जावन जियोवच्याक आपोवणें दिलां. पूण सबार पावटी देवाची जाणवाय ताणें दिल्ली देणी बरेपणाक वापरच्या बदलाक पाड संगतीक उपयोग जातात. जेजूची शिकवणूक नवें जिवीत जियोवंक आनी नवो संवसार बांदूंक, न्हय हेरांच्यो खोडी काडूंक आनी हेरांक पारकूंक, फारीजेवपण मोन नितळ दवरूंक, हेरांक सांगात हाडूंक, सुरविल्ल्या क्रिस्तांवां बरी एकामेकाच्या गरजांक पावोवंक सोडिना. बगार आपणाच्या दोळ्यांतले आडें काडच्या बदलाक हेरांच्या दोळ्यांतले किसर काडूंक प्रेरण दिता. ह्या संवसाराक येताना कितेंच आमचे म्हणलें हाडूंक ना. देवाचे देणे जिविताचे आपोवणें हाडूंक न्हू आयिल्ल्या. तशेंच हो संवसार सांडून वेताना कितेंच सोरूंक जायना. बगार आमचें बरेंपण मात्र बरेंपण संबंद गूंड करूंक शकता, न्ही तो मोडूंक. आमी संवसारांत जियेतना मोडूंक येवंक ना. बगार जोडूंक देवाचें बेसांव आनी एकामेकाचो सांगात. विश्वासी सांगातपण भाग्यवंत करता आनी भागी जावंक आपोवणें दिता. जशें म्हजो बाप भाग्यवंत तशें तुमी भाग्यवंत जाया. काजारी भेस वा धार्मीक भेस भाग्यवंतपणान जियोवंक आपयलां.